ड्रायव्हर जाय म्हणून इंटरव्यूक हांव बेता देवा लागीं हांव मागता शिर्वीस म्हाका दी तूं म्हणून शिर्वीस म्हाका मेवतली शिर्वीस म्हाका मेवतली गाडी हांवें चलोवपाची घेवन मॅडमीक भोंवपाची पेपराचेर एड आयला शापो म्हजे असलो ड्रायव्हर जाय म्हणून इंटरव्यूक हांव बेता देवा लागीं हांव मागता शिर्वीस म्हाका दी तूं म्हणून मॅडम हे मेंडल्साचें ऑफिस हांव इंटरव्यूक येयल्लो. ओके बॉस. ना बॉस. तूं इंटरव्यूक येयल्लो? ना ना मी टाइमपास करतो. कितें टायमपास करूंक येयलाय? आवय हें आनी एक लक्षण गो येता एका जायना चलोवंक पयलें धोड हो आनी गाडी चलयतलो. Hello, everybody, hello. अंकल ये दादीर आनी तुका गाडी चलोवंक जाता? ताका कांय खबर ना. हांवें ल्हानपणीच्यान कसल्यो कसल्यो गाडयो चलयल्या तूं जांग पासून नासलोय. होय बॉस. यस मॅम. ओके. लिमाणो कोण आयला? लिमाणो कोण आयला? लिमाणो कोण आयला? आयल मॅडम. तुका आपयता भितर. पेपरात हेड येयलोलो कोणेकल्यान हेड गायला की ड्रायव्हर जाय म्हणून
ट्राय करया कविता दीस बेकार रावन मान कित कोतलो चोया नंबर 1 2 3 4 या बस. हॅलो. आवय म्हजी मरे हॅलो म्हणा आनी कितू स्वीट रे वॉयस हॅलो म्हण तेंच म्हण जिवासाय काचाक जालें कितू स्वीट वॉयस रे सायबा हांव इतू स्वीट वॉयस आहा जाल्यार न्ही मॅडम केसो आसतली चोवपाक कितें दिसत आसतली म्हजी माय चोया चान्स पडलो जाल्यार पडो हॅलो. मॅडम हॅलो हॅलो येस मॅडम पेपराचेर एड घायलोलो पळय तो एड आसून हांवें फोन केला हय कळ्ळें तुका तुमकां कितें ड्रायव्हर जाय म्हूण हय वय सारकें तुजें. मॅडम एक सांग म्हाका कोणागे गाडी चलोवपा जाय काम तुजें म्हजी पर्सनल गाडी चलोवपाचें. पर्सनल गाडी चलोवपा जाय ही पर्सनल आपणा गेली बेस्ट जालें अरे वॉयस तूं स्वीट आनी मॅडम तूं स्वीट आसतली सायबा पळयता हॅलो मॅडम पर्सनल गाडी चलोवपा जाय न्हू हय 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 मॅडम तेका लागून हांव फोन केलोलो आयज तुगे ऑफिसान इंटरव्यू आहा म्हूण पेपराचेर एड येयलोले न्हू म्हणटच हांवें फोन केला मॅडम एक काम जायना म्हज्यान इंटरव्यू फोनाचेर दिवपा जायना तूं जाण मॅडम हेंचा कोविडा दीस न्हू तुकाय बरें म्हाकाय बरें कीप डिस्टन्स न्हू कळ्ळें तुका न्हू कीप डिस्टन्स मागीर क्लोजनेस येतोले पयलीं सगळें डिस्टन्स कळ्ळें न्हू मॅडम इंटरव्यू फोनाचेर जाता तुजी आयडिया एकदम बरी आसा. तुजो इंटरव्यू हांव फोनान घेता. मॅडम तशें जाल्यार कॉमेर्स कर तुका जाय तें मुखारे विचार तुजें नांव. म्हजें नांव मॅडम म्हजें नांव पोंपोपीक आमोटीक हांव सोजमोक ना. कितें काम विचारता मॅडम म्हजें नांव पोंपोपीक पूण सरनेम आमोटीक आदल्यांगे नांव न्हू ती युअर फादर्स नेम. फादर नेम हॅलो मॅडम फादरागे नेम जॉन आल्बुकेर हय जॉन आल्बुकेर. आनी तो खंय काम करता. कितें काम करता म्हणटा मॅडम तो काम करना तो आमगे इगोर्जीचो फादर वय जॉन आल्बुकेर. अरे बाबा इगोर्जेचो फादर न्ही. हांवें तुका विचारलां तुजो पाय खंय काम करता. मॅडम मुजगुन्या आहा तुवें सांगिल्ल्या फादर नेम हांव सोदलो इगोर्जी पादिकारा नांव विचारता न्हू तूं मुगे पायचे नेम म्हणजे माय फादर नेम ती म्हाका म्हणपाचें पायचें नांव कितें काय म्हूण म्हजें पायचें नांव पीक पीक आमोटीक पीक पीक आमोटीक हय मनशान विचारनाका बरें डिफिकल्ट आहा तें नांव. डू यू हॅव सिस्टर. कितें सिस्टर मॅडम सद्या 2 सिस्टर आहाय कळ्ळें तुका एकले नांव मेरी आनी दुसरी सिस्टरी नांव जेनी हय 2 सिस्टर हय. आनी ते खंय काम करता. मॅडम त्यो काम कोनाय मेरी सिस्टर आमगे इस्कॉलां प्रिंसिपल आहा आनी ती दुसरी जेनी म्हणटा ती वायस प्रिंसिपल आहा.
तुझी भयण प्रिन्सिपल कितें मुगे भयण प्रिंसिपल काम जातू ना मुगे भयण न्हू त्यो ह्यो सिस्टर ही आमगे इस्कलांतल्यो ओय सिस्टर त्यो दयलो घाताय त्यो सिस्टर ओय म्हाका दिसता हाका बरी इंग्लीश कळना कितें मुगे भयणी खबर जात तूं मॅच म्हूण सांगपा न्हू तुजी भयणी तूं मॅडम म्हाका कन्फ्यूज कोता सर मला दिसता हांव इंग्लीश कितें नॉक म्हूण सारकें कळटेक वय मॅडम तेंच तें कळटा का वय 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 इस्कलांत सिस्टर रागा जायना म्हाका भयण ना मॅडम म्हाका भयण ना हांव एकलोच वय पांय मातशें आमगे वीक आसलोलो तिका हांव एकलोच संवसारांत हय पांय वीक आसलोलो तूं कितली शिकलाय कितें म्हणजे म्हाका कितें शिकलो काय म्हूण तूं मॅडम मुगे डिग्री मातशें कॉम्प्लिकेटेड ती वय डिग्री कॉम्प्लिकेटेड ती आनी डिग्री कसली केसो डिग्री काय म्हणटा मुगे डिग्री MABF वय म्हणजे कितें म्हणजे कितें काय म्हणटा म्हणजे मॅट्रीक एपियड बाट फेल्ड हय 4 पाट ट्राय केलें 4 पाट फेल जाला तशें जाल्यार तुका हें काम मेवचें ना कितें म्हाका काम मेळपा ना कित्याक म्हाका शिकप ना म्हाका काम मेळपा ना मॅडम शिकपा तेंपार हांवें मस्ती केली मॅडम दोंगराचेर वयतालो कात चोरूंक बिबी चिरूंक मागीर गोंजबारान हेटालो लोगोऱ्यान हेटालो मिठान हेटालो एक पांयान एश करून मिठान हेटालो आनी तूं जाणा मॅडम आपालिपा हेटालो तेन्ना बरी मजा येताली आपालिपा तोंडाक कुडी आसताय न्हू तोंडाची गोरवां तोंड हावयताय तितून वचून लिपताले आनी मागीर म्हणटाले आपालिपा मॅडम तूं आपालिपा हेटा हेडताले हेड्या न्हू आपालिपा बरी सोदाची आपालिपा हेड्या शट अप Shut up! My shirt is up, madam. My pant is down. आणि तुका जाय जाल्यार शर्ट सदांच घायला आनी तुका जाय जाल्यार हांव शर्ट सकयल घालता हिपी जायत जाण अशें करून बेडा बांदून भोंवताय शर्ट नॉनसेन्स न्यूसन्स न्यूसन्स is the opposite of common sense and common sense is the opposite of no sense. रास्कल कितें rascal? No rascal. In my salary there is only one person, Pascal. डोंट टॉक No talk, no walk. Only early in the morning, 5 o'clock, Coco is making the cock. गेट आउट Kidding? Get out? No get out. I am only inside. No get out. इडियट Idiot? हांव इडियोट ना मॅडम इडियोट ना सिगरेट ओडना पांय मातशें मुगेलो चिरूट उडयता आनी माय मुगे धुंटी उडयता वय यू यूजलेस क्रीचर युजलेस युजलेस आय एम व्हेरी 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 प्राइसलेस व्हेरी व्हेरी प्राइसलेस वय 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 तुका काम कशेंच मेवपाचें ना म्हाका काम मेळपा ना इडियट परतून इडियट फोन कातलो बोगर बोगर इडियट इडियट म्हणटा इडियट म्हणजे कितें इडी ओडीत हांव इडी ओडीत आसतली म्हाका सांगता इंग्लीश आय कॅन टॉक इंग्लीश आय कॅन वॉक इंग्लीश आय कॅन लाफ इंग्लीश आय कॅन स्लीप इंग्लीश गेले हेही काम गेले तुजें एप्लिकेशन आनी सर्टिफिकेट दाखय पळोवया घे मॅडम तुजें नांव रुजार फर्नांडीस पूण हांगा तर हा रुजारिनो फेर्नांडीस म्हणून मॅडम कितें जालें जाणटू ना दुवतान मातशें मिस्टेक जाल्या ते लेडीज ना म्हाका लायक ना मॅडम
ताका लागून हांवें नांव कट्ट करून म्हजें नांव रुजा फेर्नांडीस बरयलां. ओके ओके. तुजी डेट ऑफ बर्थ? 15/9/1973 मॅडम. आणि तुवें SSC केन्ना पास केल्ली? मॅडम SSC 1994 वर्सा मॅडम. म्हणजे तुवें SSC 21 वर्सांचेर पास केल्याय आनी इतलीं वर्सां तूं इस्कॉलान कितें कोत्तालोय? मॅडम ट्राय टिल सक्सीड. हांव मुगे मिशन कंप्लीट कोता मॅडम. तशें जाल्यार तुवें 12वी केन्ना कंप्लीट केली? मॅडम आनी 2 वर्सांनी टाटाच कोन 1996 वर्सा. आनी 2 वर्सांनी? म्हाका कांयच सजमना. 16 वर्सांचेर भुरगीं SSC कंप्लीट कोत्तात. तुवें 21 वर्सां लायलीन SSC कंप्लीट करूंक? 12वी तुवें 2 वर्सांनी कंप्लीट केली. हाचे विशीं तूं कितें म्हणूंक सोदताय? मुगे केसलो गुन्यांव ना. हो सगलो गुन्यांव आमगे त्या इस्कुलाचो. इस्कॉलाचो? आनी कित्याक? मॅडम हांव पयलीं न्हू चेडे इस्कुलान शिकतालो. 1 वर्स पास जाल्यार 1 वर्स हांव फेल जाता मॅडम. पूण हांव SSC पावल तेदोना न्हू मॅडम आमगे इस्कुला हायर सेकंड्री कॉमर्स जाली. म्हणजे 11वी आनी 12वी चेडे आनी चेडो मिक्स. मॅडम हांव SSC पावलो आनी चेडो येयली. आवय तूं कितें सांगोच मॅडम. हांव SSC केन्ना पास जालो तो पासून म्हाका गमलें ना. ते चेडवान चोय मागीर मॅडम हांव 11वी गेलो. 11वे चेडवान चोय ना धपक्या पास. मागीर 12वे तेशें मॅडम तेंक चोय ना सामको 12वेकूय धपक्या पास. मॅडम तूं केस दिसना जरी तो आमगे इस्कुलान पयलीं सान चेडूं आसलें जाल्यार हांव केन्ना फेल जावपा म्हणून. तशें जाल्यार हो सगलो गुन्यांव तुजो न्हय तुज्या इस्कॉलाचो. हॅलो मॅडम तूं म्हाका वळखुची ना पूण हांव तुका बेस बरो वळखता. सुजी मेंडोन्सा प्रोप्रायटर ऑफ मेंडोन्सा बिल्डर्स. हें पळय मॅडम आयकलां तुमच्या ऑफिसान एका ऑफिस बॉय कम ड्रायव्हराची सर्वीस आसा म्हणून. हांव तुमच्या मतदारसंघाचो MLA पेडणेकार. सांग सर आयज तुका म्हजी कसली गरज पडली? हय मॅडम. हें पळय मॅडम म्हाका जाय जो पोस्ट तुमच्या ऑफिसान आसा तो तुवें म्हज्या मनशाक दिलोलो. दॅट इज इम्पॉसिबल. हें म्हजें ऑफिस सर. म्हाका जाय ताका हांव कामाक दवरूंक शकता. वॉट इम्पॉसिबल? मॅडम हें पळय इम्पॉसिबल हें उतर म्हज्या डिक्शनरीन ना. हें काम तुवें करचेंच पडटलें. हांव तुका पयलें बरे भाशेन सजमायतां आनी जरूय तर बरे भाशेन तूं सजमावंक तयार ना जाल्यार म्हाका दुसरे भाशेन तुका सजमावंक जाता. कितें कोत्तलोय? तूं म्हाका धमकी दिताय? हांव धमक्यांक भियेता तसली बायल न्हू. तुका जाय तें तूं कर. हॅलो कितें म्हजो फोन कट केलो? या MLA पेडणेकाराचो फोन कट केलो? कांयच ना. ह्या अपमानाचो बदलो घेतल्या बगर हांव केन्नाच रावचो ना. केन्नाच ना. एकल्याचो इंटरव्यू घेवंक इतलो वत लागता जाल्यार आमी आतां कितें करपाचें रे? टाइमपास करपाचे. बसून बसून वाज येयलो. आमी कितें करपाचें? ते म्हाका कळोंक ना. म्हजो कोपाचो टायम जालो.
भितर कोण इंटरव्यू घेता ताका सांग आमी सगळे हांगा बेजार जाल्या. पळयता हांव, आं. येता. Excuse me, ma'am. येस कम. थंय भायर सगळे इंटरव्यूक आयल्यात ते सगळे आपलेच भितर झगडटात. धांवडाय तांकां. मॅडम डोंट टेक एनी टेन्शन. हांव आसता तूं कित्याक भित मॅडम. हांव तांकां सगळ्यांक ओगी कोता. आय वील हँडल दॅट केस मॅडम. वय तूं तर हें काम करशीत तांकां ओगी करपाचें जाल्यार तूं सजमो हें काम तुकाच मेवलें म्हणून. सांगला हांवें, सांगला. अरे बाबा नो तुम कित्याक गुसा बदाय रे. तुम खबर आहा इंफो पळय खूब पोस्ट आहा म्हूण. आनी तुम खबर आहा ते पोस्टा मॅडमीन म्हाका सिलेक्ट केला. तुमी बसून बेश्टे तुमगे टायम वेस्ट कोताय. चलाय तुम दुसरे कडेन खूंय शिरीस मेळटा जाचोय. हेकाच लागून हांव इंटरव्यू घेना. कोणाक दवरूंक जाय ते पयलेच सिलेक्ट जातात. खी वेताय? वयता टाइमपास करू. मॅडम तुका आनी कोण डिस्टर्ब करपा ना. हांवें तांकां सगळ्यांक परमनंट ओगी केल्याय. ओगी केले पळोवया तूं कितलो हुशार आसाय पळय तो. सिसी प्लीज कम इन. Excuse me, ma'am. सिसी भायर कोण इंटरव्यू आहात तांकां भितर धाड. कोणूच नान भायर. पूण तूं तर आतां म्हाका सांगी ते इंटरव्यू केल्ल्या थंयसर बोबाड मारताले म्हणून. मॅडम तुवें म्हाका सांगलो नासलोले तांकां ओगी करीत ही शिरीस म्हाका मेळ्ळी म्हणून. ताका लागून हांवें तांकां सगळ्यांक घराक धाडले आनी परमनंट ओगी केले. ओ तुवें तांकां पर्मनंट ओगी केले. म्हाका असल्याच मनशाची गरज आसली. व्हेरी इंटेलिजंट, ब्रिलियंट, मास्टर मायंड. तूं इंटरव्यू पास जालोय. सदांच मनाची ती काम्योन उमेद जाली मोठी. देवाक पेटयता वाटी, शेजाऱ्यांक दिता पाटी, घरा वचोन पेटयता फोगेटी. पास जालो हांव पास जालो, इंटरव्यू हांव पास जालो, गाडी हांव चलयतलो घेवन मॅडमीक भोंवतलो. सदांच मनाची ती कामेवून उमेद जाली मोठी. देवाक पेटयता वाटी, शेजाऱ्यांक दिता पाटी, घरा वचोन पेटयता फोगेटी.